शिवोले मतदारसंघातल्या उदरगतीच्या कामावेल्यान आदलो भाजपाचो आमदार दयानंद मांद्रेकार आणि सध्याची भाजपाची आमदार डिलायला लोबो मदी भिनसाळा। शिवोले मतदारसंघातले बारीक रस्ते रुंद करचे सोडून जे रस्ते पयलीं सावनूच रुंद आसा तांकां आनी कित्याक रुंद करपाक ही आमदार सोदता हे फाटल्यान तिचो कसलोच हेत असो प्रश्न मांद्रेकारान विचारला। फाटली कितलीशींच वर्सां कसलीच उदरगतीची कामां जावंक ना म्हणपी आमदारान मतीन घेवंक जाय की आमदार आसतना तांचो प्रस्ताव हांवें हाडिल्लो। मांद्रेकारान सांगले, डिलायलाक आपलें काम करूं दी, आपूण म्हजे पक्षपातीचेर काम करीत रावतलो अशें मांद्रेकारान सांगलें। जे प्रेजेंट आमदार आसता पळय तेंचें कामूच तें फाटल्यान कांय करूंक ना। 1 पॉयंट प्रोग्राम तोच तेच फाटल्यान कांय करूंक ना। आतां नवे आमदार आहा ते करता आमचे ते शिवोली चोपडे ब्रिज टू ते जंक्शन रोड आहा पळय तो ऑलरेडी 5 वर्सां पयलीं 8 वर्सां पयलीं हांवें तो 20 मिटर केल्लो। आतां तो परत आनी उरून कित्याक करता समजना अशें म्हणजे आनी कितलेशेच बारीक रोड आहा ते बारीक म्हाका दिसता ते जावपाची गरज आहा। हो आसा 15 मिटर आसलो पळय तोच आनी 25 मिटर करून फायदो कितें आहा? तेंचो कितें काम म्हटल्यार कितें कशें तें जे कोण हें सांगता पळय तेका इतराप न्हू बरोबर आहा। आतां प्रेजेंट MLAचें कामूच तें की फाटल्या लोकांनी कांय करूंक ना म्हणून कांय हरकत ना आनी हे कितें करतले पळय तेय कळटले सगळ्या लोकांच्या फुड्यान आसतले आनी शेवटी हें कोणाक तुकाना सगळ्यांक आसता पॉलिटिक्स। आमी देवाच्या कृपेन कांय करूंक ना म्हटल्यार आमी 20 वर्सां केली 4 टर्म काडले आनी 4 टर्म जर ते कांय करूंक ना जाल्यार म्हाका दिसता 4 टर्म म्हाका हे लोक निवडून दिवचेच नासले। आमी जें कितें काम केलां एज अ मिनिस्टर म्हणून हें शिवोली पुरतेंच मर्यादीत नासतना हें आख्ख्या गोंयभर आहा स्टेटीक लागून